बसत बागें तांकां मरयेच्या कथावीन काळजा मरिफात हांव तुका भेटयतां प्रत्येक जावन वागण्याच्या आपोस्त्र इर्द बसत आनी पाप साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्ल्या इर्द बसत हें सर हांव तुका भेटयतां सर तुजें पसत येजूच्या बो पवित्र काळजा येजूच्या देव काळजा तुजें राज येवं आयची सच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक लागून अशी सर पत्क्यांची शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां सोम्या जिजू तुझ्या भोवदैवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव बागेवून पाप साहेबाक जातू ताका उजवाड गटायानी बुजावण म्हजे देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटां हांव तुका अर्गां दितां अंतस्करी नमस्कार करतां वर तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलें म्हूण आज पर्यंत सांबाळ्ळें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस ती साहेबा म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातांत दितां म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी खरणी तुका समर्पितां तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्काच्या बरेपणाक म्हज्या जिजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेस पत्कां म्हजी पत्क्याची काकूट कर देवा पवित्र आत्म्या दी साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कान हांवें पडना जावच्याक तुजे पदेस सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पत्क्याची काकूट कर म्हाका पत्क्याक बक्षी भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा तें एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर सत म्हणटां तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो म्हूण हांव सत म्हणटां ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत म्हणटां आनी उसारतां कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यांत तूं फटयनाय वा पटवण पडनाय ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन बरवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पत्काचे बक्षणे आनी जिणे उपरांत सस्नीक सुख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सर पदवेदार विस्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बासयलां ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर्वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो आपारिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पत्काची हांव दूख धरतां आनी ती हांटाळतां कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्वस्तू प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातां करिना म्हूण आनी पत्काचे समय सुकयतली म्हूण तीर निश्चय करतां आमेन म्हजे राणी आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवर नासतना देखून ये मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास्तानी वस्त म्हणल्या परी सोम्याच्या बडव्यान मुरयेक बरी खबर हाडली नमान मुरयेक रुपेन बरले सोम तुजे सांगता आश्रय भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल ज्या कुशीचें जिजो आपले सोम्याची साकर नमान मुरयेक रुपेन बरले सोम तुजे सांगता आश्रय भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल ज्या कुशीचें जिजो आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मुरयेक रुपेन बरले सोम तुजे सांगता आश्रय भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल ज्या कुशीचें जिजो बागेवन ती देवाचे माया वापस विनंती कर प्रार्थुया येसुमया बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्यार ताच्या कश्टांनी कुर्सा वरवीं जिवणपणाच्या आनंदाक आमी भावाशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागतांव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवरार बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीन दायन म्हाका दिल्या
तबेन मुझी मोतूस वडाई म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. सस्नाचो विशेव दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर पदधरा बाप्पा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र मेरी गर्भे संबलो हांव काळ मरयेता जल्मलो 5 प्रतकाल ताणें सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मिलन ताका केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदधा देवपाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिवांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्रात्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवनपण सस्नाचें जिवीत आमेन. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरिये गुटपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तुम सदैव सदैव पौर जगुस्यन जिज नमान मुरिये गुटपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तुम सदैव सदैव पौर जगुस्यन जिज नमान मुरिये गुटपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तुम सदैव सदैव पौर जगुस्यन जिज महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक. उसवडाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर जेजू जोरदार न्हंयेंत स्नान घेता. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरिये गुटपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तुम सदैव सदैव पौर जगुस्यन जिज नमान मुरिये गुटपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तुम सदैव सदैव पौर जगुस्यन जिज नमान मुरिये गुटपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तुम सदैव सदैव पौर जगुस्यन जिज नमान मुरिये गुटपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तुम सदैव सदैव पौर जगुस्यन जिज नमान मुरिये गुटपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तुम सदैव सदैव पौर जगुस्यन जिज नमान मुरिये गुटपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तुम सदैव सदैव पौर जगुस्यन जिज नमान मुरिये गुटपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तुम सदैव सदैव पौर जगुस्यन जिज नमान मुरिये गुटपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तुम सदैव सदैव पौर जगुस्यन जिज नमान मुरिये गुटपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तुम सदैव सदैव पौर जगुस्यन जिज नमान मुरिये गुटपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तुम सदैव सदैव पौर जगुस्यन जिज महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक. ये म्हज्या जेजू आमचे पातकां आमकां बक्षी यमकंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार समय सत्म्या सडकण तुजी काकुळतेची अतिगत असल्यांक सर्गावन पावय. दुसरो मिस्तेर जेजू काना शरणच्या लग्नान आपली महिमा परगडता. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पतकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भगवंत मरिये देवाची महिमा पियांक ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची महिमा पियांक ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची महिमा पियांक ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची महिमा पियांक ती विनंती करात आमच्या मरणाच्या काळी आमेन.
Bagi yung timuri daci may maupiang kati winati karatam chamor na chakali amen. Naman Regupen Mugles, Sumites Sangatas, Triam Politics Nizo. Bagi yung timuri daci may maupiang kati winati karatam chamor na chakali amen. Naman Regupen Mugles, Sumites Sangatas, Triam Politics Nizo. Bagi yung timuri daci may maupiang kati winati karatam chamor na chakali amen. Naman Regupen Mugles, Sumites Sangatas, Triam Politics Nizo. Bagi yung timuri daci may maupiang kati winati karatam chamor na chakali amen. Naman Regupen Mugles, Sumites Sangatas, Triam Politics Nizo. Bagi yung timuri daci may maupiang kati winati karatam chamor na chakali amen. Naman Regupen Mugles, Sumites Sangatas, Triam Politics Nizo. Bagi yung timuri daci may maupiang kati winati karatam chamor na chakali amen. May mabapaguta kanipo itatnya. दोसा दिन तस्तान सदान सर्वता आमेन ये मुझे जिसु हम चिपत काम बख्शी यम करना चाहो जंतलम का निवार समय सत्या सरकन तुझे का कुलती जियती गदस लँग सरगावन पावे तिसरो मिस्तेर जिजू देवाचे सर्गीचे राज परगडता आणि पत्की जिनी बदलूंक उलो दिता आमच्या सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां दाळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मुरी एक पेंबुरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तुम सदैव स्तीम पॉल जगुशें जिजो बगेन मरे देवाचे मे प्यांगाती विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरी एक पेंबुरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तुम सदैव स्तीम पॉल जगुशें जिजो बगेन मरे देवाचे मे प्यांगाती विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरी एक पेंबुरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तुम सदैव स्तीम पॉल जगुशें जिजो बगेन मरे देवाचे मे प्यांगाती विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरी एक पेंबुरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तुम सदैव स्तीम पॉल जगुशें जिजो बगेन मरे देवाचे मे प्यांगाती विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरी एक पेंबुरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तुम सदैव स्तीम पॉल जगुशें जिजो बगेन मरे देवाचे मे प्यांगाती विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरी एक पेंबुरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तुम सदैव स्तीम पॉल जगुशें जिजो बगेन मरे देवाचे मे प्यांगाती विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरी एक पेंबुरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तुम सदैव स्तीम पॉल जगुशें जिजो बगेन मरे देवाचे मे प्यांगाती विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरी एक पेंबुरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तुम सदैव स्तीम पॉल जगुशें जिजो बगेन मरे देवाचे मे प्यांगाती विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरी एक पेंबुरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तुम सदैव स्तीम पॉल जगुशें जिजो बगेन मरे देवाचे मे प्यांगाती विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरी एक पेंबुरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तुम सदैव स्तीम पॉल जगुशें जिजो बगेन मरे देवाचे मे प्यांगाती विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सुरता आमेन ये मुझा जिजो आमचे बदकाम काम बक्षी आमकां चाव जांतले आमकां निवार समय सत्म्या सडकन तुझे काकुटेची अति कसल्या सर्गावन पावय सौत मिस्तेर जिजू थाबोर पर्वता रूपांतर जाता आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावन आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मरले समीजे सांगता श्री आमते तुमचे देव सदैव पॉल जगसिंह जेजो भगवंती मर्यादाची माय मावपियां खाती विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान मरे कृपेन मरले समीजे सांगता श्री आमते तुमचे देव सदैव पॉल जगसिंह भगवंती मर्यादाची माय मावपियां खाती विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान मरे कृपेन मरले समीजे सांगता श्री आमते तुमचे देव सदैव पॉल जगसिंह जेजो भगवंती मर्यादाची माय मावपियां खाती विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान मरे कृपेन मरले समीजे सांगता श्री आमते तुमचे देव सदैव पॉल जगसिंह जेजो भगवंती मर्यादाची माय मावपियां खाती विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान मरे कृपेन मरले समीजे सांगता श्री आमते तुमचे देव सदैव पॉल जगसिंह जेजो
Jesus. Bagaimana Maria daw siya may maupiyang katiw na tikaratan ng chamar na tsakaling amen. Naman Maria kupen merle sumija sangata striam tertun sedeon sedein Paul Jackson Jesus. Bagaimana Maria daw siya may maupiyang katiw na tikaratan ng chamar na tsakaling amen. Naman Maria kupen merle sumija sangata striam tertun sedeon sedein Paul Jackson Jesus. Bagaimana Maria daw siya may maupiyang katiw na tikaratan ng chamar na tsakaling amen. Naman Maria kupen merle sumija sangata striam tertun sedeon sedein Paul Jackson Jesus. Bagaimana Maria daw siya may maupiyang katiw na tikaratan ng chamar na tsakaling amen. Naman Maria kupen merle sumija sangata striam tertun sedeon sedein Paul Jackson Jesus. Bagaimana Maria daw siya may maupiyang katiw na tikaratan ng chamar na tsakaling amen. Naman Maria kupen merle sumija sangata striam tertun sedeon sedein Paul Jackson Jesus. Bagaimana Maria daw siya may maupiyang katiw na tikaratan ng chamar na tsakaling amen. May mabapag puta kani puwitat niya. Jasa din taswatan ni sadang sarwata amen. Ye mo Ia Jisu am cipat kam bakshi Yem kona chau jantlam kaniwa Sumesat mea serkan tuji kapurti jiga tigas liang sargawon pawai. Panso mister Jisu बहु पवित्र एकवारिस्त करता आमच्या पासर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकल्यान बक्षिता तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां दाळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरी एक पण बरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तूं सदैव सदैव पावल जगू शेंजीचं. बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरी एक पण बरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तूं सदैव सदैव पावल जगू शेंजीचं. बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरी एक पण बरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तूं सदैव सदैव पावल जगू शेंजीचं. बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरी एक पण बरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तूं सदैव सदैव पावल जगू शेंजीचं. बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरी एक पण बरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तूं सदैव सदैव पावल जगू शेंजीचं. बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरी एक पण बरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तूं सदैव सदैव पावल जगू शेंजीचं. बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरी एक पण बरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तूं सदैव सदैव पावल जगू शेंजीचं. बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरी एक पण बरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तूं सदैव सदैव पावल जगू शेंजीचं. बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरी एक पण बरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तूं सदैव सदैव पावल जगू शेंजीचं. बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरी एक पण बरले सुम तुझे संगता श्रेम भितर तूं सदैव सदैव पावल जगू शेंजीचं. बगेन मरे देवाचे मे मोप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो ताण सदां सुरता आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोणाच्या उजांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्यां सडकन तुजी काकुळटीची अधिगस आसल्या सरकार वोन पाय. नमारणी काकुळटीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतानी बरवशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी वेची बाळकां या दुखाच्या कंठ आसता आस्कार उस्कार सण आमी तुका उद्दान करता. तर तो आमचे शेकाये ते तुजे काकुळचे दोळे आमचे वयर पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचें सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुर्लभी अवंकारी मरिये. भाग्यवंती देवाचे माये हांव पस्सो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्या पळोवचे खातीर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.
सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा सदा काळजात बिनवास्ता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमका एक मोठायला दैवी तुझा मोळा सोम्या देवी तुला वैता दरबाराच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा सदा काळजात बिनवास्ता देव दिसनीव तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी सांजुदाच्या भक्तिकानो नव्यानाच्या तिसऱ्या दिसा तुमकां मोगाचो स्वागत हांव मागतां. हेचे दिसा ल्हान भुरग्यांक म्हजे सियंग सोडा सर्गेचें राज्य तांचें कुटुंबांत सांजूद ल्हान भुरग्यांचो आदार म्हणलो संदेश आमी आसनी आळतना भुरग्यां खातीर विशेश करून मागता. धाकटुलीं भुरगीं सुमार 2 वर्सां जावन घरा आसात, अजून इस्कल तांकां सुरू जावंक ना. पयले तावन 5वे पर्यंत सोमारा इस्कल सुरू जाता म्हूण सरकारान कळयलां आनी 6वे तावन 10वी पर्यंत आनी PUC पर्यंत इस्कल येदोळ सुरू जाला आनी आयच्या दिसा दसरा उपरांत इस्कल सुरू जाता. आयच्या दिसा तावन तें सुरू जाता. हे संदर्भार भुरगीं जायत्या वत्तडाक बली जाल्यान प्रतिरितीन ऑनलायन क्लास मुखांतर माध्यमां मुखांतर विशेश करून शिकोवन भुरगीं जायतीं मोबायलाक आनी इतर संगतेक एडिक्ट जाल्यांत. ह्या संदर्भांत त्या भुरग्यांक मानसीक रितीन सीमिताय मेळच्याक विशेश करून मागची गरज आसा. तांकां इस्कॉला वचून चीत दिवन बरें कर शिकोवंक विशेष करून मागया. धाकटुल्यान त्या भुरग्यांक देवाचो आदार आमी मागया. कोरोना आक्रांताच्या 3ऱ्या ल्हाराच्या काळार आमी आसाव. ह्या संदर्भार कसलेच बाधक ह्या भुरग्यांक जायना जावच्याक सर्वेस्पर देव राखून सांबाळून दी म्हूण विशेष करून मागया. भुरग्याचें देणें आशेतल्या खाजेरी जोड्यांचो उडास काडया. तांच्या खाजेरी जिवितांत भुरग्याचें देणें फावो जावन तांचो कुटुंब संतोशी दोट्टो जावं दी म्हणून विशेष करून आमी मागया. परगांवांत आसात आमची भाव भयणी, तांची भुरगीं आसात. सर्वेस्पर देव तांकां आशिर्वादांनी भरून दी, राखून दी, सांबाळून दी म्हणून विशेष करून मागया. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतले हर एकल्या भाव भयणी खातीर विशेष करून मागता. परगांवांत असलेल्या भाव भयणी खातीर, पिडेस्तानी उत्तर प्रयाच्या भाव भयणी खातीर मागता आसतना खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. हे संदर्भार अर्गांनी ते संवसाद मिस दिता फबी आनी जेसी वेंडोन्सा दोगातार कुटुंबांत एकवट आनी समाधान आसून आवयची आशा संपूर्ण जावचे रे त्या खातीर मिस भेटयता किशोर मिनेजस कुवेट. अर्गान ते संवसाद मिस भेटयता फिलीप नेरी सेरावो IC कॉलनी मुंबय आनी दोळ्यांचे ऑपरेशन तशेंच जाग्याचे समस्ये पर्याय जावचे खातीर मिस भेटयता आयझक जॉन डिसोज आनी कुटाम कलिना मुंबय. अर्गा मिस दितात जियाना केझिया लुईस 3ऱ्या वर्साचो उडास कडून देवाक आज अर्गां दिता जल्मा संदर्भी. सोनी शेरल पवित्र काळचा वडो, रीमा आनी रीना मोंतेरो पवित्र काळचा वडो, अनु मेरी केरळा, ॲलिस कुटिनो वेलंकनी वडो. ते प्रत्येक ते संपासून मिस भेटयता स्नेह आनी अमल केरळा OET आनी IELTS एग्जाम क्लियर जावंक आनी विसा मेळोवंक. ओजवाल्ड डिसोजा मोडंकाप कुटाम एक जावंक. फ्रांसीस मिनेजीस सुरतकाल, जेनिशा डिसोजा सुरतकाल. देवादीन पाऊल डिसोजा आनी मगदलिनाच्या आत्म्य बसोद मिस भेटयता रेमिडिया कुटिनो सांजूद वडो. देवादीन कार्मिड मिनेजीसच्या आत्म्य बसोद मिस भेटयता जुलियट पिरेरा किरें. हे सर्विरे बसोद मागया. जे कोणा मागताना बसयला सुगडास कडून तांचे बसोत या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमीन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो,
खंयच्या सकळ इराद्या खातीर मागाजय ते दोळूस आमकां हांगासर हांगाच्या विगार बापान सांगलां पळय आमी मागाजय देव आमची मागणी आयकता प्रत्येक जावन आमी मागाजय भुरग्यां पासत भुरगीं आमच्या घरांचो अलंकार जावन आसात ती सदांच घराचो अलंकार जावन आसूं दीत आमच्या समाजान ती सोबोवन दीत शेगुणांनी भलायकेंत जाणवायेन बरेपणान देवाचें भुरगें जावन सदांच ती आसूं दी आनी आमच्या क्रिस्तांव समुदायाचेर प्रत्येक जावन सरेस्पराची आशिर्वादां निरंतरी देंवोवन दीत भुरग्यांक सांबाळच्या आवय बापायचेरय निरंतरी आशिर्वादां लाभून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवंक वेता हें पवित्र बलिदान फावो ते परी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूदूत ता देवा वरवीं तुका वळखोंक तुवें आमकां फावो केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखोंक फावो कर आनी अशें आख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एपिसगारान बरयल्या पत्रांतल्या वसाप भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक काळजावन चला हें तुमचें कर्तव्य. तुज्या आवय बापायक मान दी वो उपादीस बसवणी दिवंक पयलो ही बसवणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेंपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत लाव तुका मेळटलें. बापायानो तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जाय अशें चिडोवचें न्हय. बगार तांकां बूत सांगून तांच्यो सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोदकार. सर्वेस्पोराचे विश्वास दवरलोलो खोरोस बागी. सर्वेस्पोराचे विश्वास दवरलोलो खोरोस बागी. जो कोण खोट्यांची भूल घेवन चलन आसता नश्टांचे वाटेर रावन आसता अधर्म्या संगी बसन आसता
सरस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्लासू दीस राते नियाळता तो कोरोस बागी सर्वेस पोराचे विश्वास दवरलोलो कोरोस बागी हो वळत्या वळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता हाची पानां केदीस बावना हाणे हाती घेतले सकाळी सुफळ जाता सर्वेस पोराचे विश्वास दवरलोलो कोरोस बागी सर्वेस पोराचेर विश्वास दवरलोलो कोरोस बागी Alleluia, 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 Alleluia. लना भुरग्यांक म्हजे ससी येवंक सोडा सर्गीचे राज्य तांचे Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरन मागचे खातीर लोकांन तांकां जेजू सरशीं हाडलीं सिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेश्टायलें तोवळ जेजू तांकां म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा तांकां आडय नाकात कित्याक सर्गींचे राज तसोल्याचेंच सय उपरांत तांचेर हात दवरन तो थंयसो फुडें गेलो देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ता थंय मोगाळ भावा भयणीनो थोडे दिसां पयलें म्हज्या घरा हांव गेल्लो म्हजो भाव आयिल्लो बॉम्बेतावन अशें घरा बसून उलोवन आसतना भाव म्हणालो आतां आमच्या घराच्या लागशिल्ल्या ह्या मैदानार भुरग्यांचो आवाजच ना ह्या लागशिल्ल्या मैदानार आतां भुरग्यांचो आवाजच ना म्हणालो आनी म्हाकाय तशेंच भोगतलें तवळ तवळ घरा वेता आसतना ह्या दिसांनी ह्या फाटल्या वर्सांनी म्हाकाय तशेंच भोगतलें भुरग्यांचो कांय आवाज ना म्हण कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणीनो हांव भुरगो आसतना शिकता आसतना आमच्या घरा लागशिल्ल्या मैदानार लागीं लागीं 25-30 भुरगीं ल्हानां आनी व्हड आमी सांगाता मेळोन खेळचें आसलें खेळून वेळ पाशार करचो आसलो व्हडलो व्हडलो खेळ न्ही आमी तुमी जाणात त्या जाळाचे खेळ कुट्टी दोडणे लागोरी आनी तले खेळ आमी खेळचे आसले आनी खेळून येवचें आसलें भुरग्यांची बोबाट मस्त आयकोंक मेळटली पूण आतां घरा कडेन गेल्यार घरांत हीं भुरगीं नात घराच्या बोवार हीं भुरगीं नात भुरगीं पळोवंक भोव अप्रूप जाल्यांत आतां गांवांत थोडीं कारणां आसूंक पुरो कित्याक शिकलेले आमचे युवा जण आतां गांवांत रावनात शहराक वेतात घालपाक वेतात बेंगळुराक वेतात बॉम्बे वेतात थंय ते लग्न जातात
आनी तांचीं भुरगीं थंयच आसतात घरांनी बिरमोत थोडीं प्रायवंत आसतात घरांत भुरगीं ना जाल्यार घरा भितर एक 3-4 पेटे आनी 2-3 माजरां सोबीत तांच्या कडेन आपुरबाय करून आतांची 12 जाणां कुटुंबाचे सांदे पेट्या आनी माजरां कडेन तांचो वेळ पाशार करतात म्हूण सांगच्यांत हांवें सूख ना मोगाचें न्हू. वय काल बदल्ला आनी असलें सगळें आमकां आतां पळोवंक मेळटा. भुरगीं ना जाल्यार मोगाचें न्हू त्या घराक सोब ना वा त्या घराक जीव ना म्हणीत. आज थोडीं काजारीं जोडीं भुरग्यांचें देणें नासतना निराशे जावन आसात. कित्याक मोगाचें न्हू लग्नाची संपूर्णता भुरग्याच्या जल्मांत आनी त्या भुरग्याक ल्हान व्हड करच्यांत आटापून आसा. आमी प्रत्येक जावन आज मागया येदोळसो पाद्र्यापान सांगलें ह्या जोड्यां पासून ज्या जोड्यांक भुरग्याचें देणें ना त्या जोड्यांक देव भुरग्यांचें देणें बेगीनच फावो करून दी. वांजेलांत आमी आयकलें जेजू कितें म्हणटा ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा तांकां आडय नाकात. सिसांनी भुरग्यांक जेजू सरशीं येवंक सोडोवंक ना तांणी आडयलें आनी त्या खातीर जेजू सांगता ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा तांकां आडय नाकात. कित्याक सिसांनी भुरग्यांक आडयलें जावेत थोडीं कारणां आसूंक पुरो. एक जेजू मिसांव करून पुरासणेन थकलो देखून भुरगीं येतलीं आनी किरी करतलीं म्हणल्यार एक चिंताप आसता. देखून भुरग्यांक पयस व्हरा जेजू सरशीं हाडनाकात ताका भोवशा पुरो जाला आसतलें ताचे इतल्याक ताका सोडा म्हणलो एक अर्थ जावंक पुरो. आनी दुसरें मोगाचें न्हू थंय आयलेलीं भुरगीं व्हडलीं ग्रेस्तांची सोबीत पावडर घाल्लीं सेंट घाल्लीं बरें बरें वस्तू घालून आयलीं भुरगीं न्हय जावंक पुरो. गरीबाची भुरगीं कित्याक चडटाव गरीब लोक कश्टवंस लोक पिडेस्त लोक जेजूचो पाटलाव करतलो. तीं गरिबांची भुरगीं पिडेस्त नितळ नातलीं नाकांत किरमें गळोवन गालांक धुळू माथ्याक खोरोज अशीं आसलीं भुरगीं जाय. देखून तीं भुरगीं लागीं जेजू सरशीं आयल्यार तांची आनी तळाय भुरग्यांक जेजूक बादा करीत म्हणल्यार एका भियान जावंक पुरो शिसांनी भुरग्यांक जेजू सरशीं येवंक आडयलें. आनी तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू थोड्या जाणांक ल्हानां सांगाता भुरग्यां सांगाता दुर्बळ्यां सांगाता बरसूचें म्हणल्यार तांच्या डिग्निटीक तांच्या बरामाक केल्लें उणेंपण बगता. देखून वसानांत व्हडलीं हॉटलां जाय व्हडले जागे जाय कित्याक धाकट्या हॉटलांनी गेल्यार थंय कुली कार्मीक दुर्बळे आनी कोण सगळे येतात. देखून बरें शू घालून वेच्या हॉटलांक मात वेचें तशें सगळें चिंता आसता. म्हळ्यार गरिबां वट्टू ल्हाना वट्टू बरसूंक थोड्या जाणांक उणेंपण बगता. त्या देखून हीं भुरगीं जर जेजू सरशीं आयलीं जाल्यार जेजूच्या डिग्निटीक आनी बरामाक कांय उणें पडात म्हणलें चिंताप आपोस्तलांक येवंक ना म्हूण सांगूंक जायना. येवेत कित्याक ते धर्मणासर आपोस्तोली संपूर्ण रितीन तरबेती तांणी जोडूंक ना जेजून. आनी की तांकां तरबेती करूंक आसली आनी जेजू कितें सांगता भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक आडय नाकात. तीं कशीं आसूं दीत पिडेस्त आसूं दीत नितळ ना जावं दीत कितें आसूं दीत तीं म्हजे सरशीं येवं दीत. सर्गींचें राज तांचें म्हणटा जेजू. जेजू भुरग्यांची सोबाय वा आनी तळाय तें खंयचेंय पळयना. जेजू पळयता भुरग्यांच्या काळजांत आसचें तें सर्गींचें राज. वय जेजून सांगचें तें सारकें भुरग्यां थंय आसता सर्गींचें राज. कित्याक पयल्या सुवातेर मोगाचें आमी पळयता भुरगीं वडिलांक लब्धोन आसतात. वडिलांकय दोळ्यां भायर जालीं जाल्यार ती रडतात भियेतात. आपणाक कितें बादाक येत म्हजी आवय ना म्हजो बापूय ना म्हजो भाव ना भयण ना म्हणून भुरगीं वडिलां थावन इल्लें पयस जाल्ल्या फुडले भुरगीं सगळीं भियेतात. म्हळ्यार ती आवय बापायचेर लब्धोन आसतात. देवाची भुरगीं जावन अशें आमी मोगाचें न्हू आमी देवाचेर लब्धोन आसा जाय. जशीं भुरगीं
आवय बापायचे लब्धन आसतात तशी आमी देवाचेर लब्धन आसल्यार खंडीत जावन सर्गींचें राज आमचें जाता. भुरगीं राग दवरिनात आमी पळयता. राग येता तांकां, राग हर एकल्याक येता, हर एका मनशाक राग येता. राग येना जाल्यार मनीस न्ही म्हण येता आमी. जेजूकी राग आयिल्लो देवाळांत, ताणें मारून धांवडयलें तें वेपार करतल्यांक. राग हर एकल्याक येता, पूण भुरगीं राग दवरिनात. तांचें एक लक्षण पळया, ल्हान भुरग्यांक कितें कर, आतां आवयन मारलें, 2 तापडां दिलीं कालें चूक केल्ल्याक, रडलें भुरगें, इल्लें पुरपुरलें जावंक पुरो, पूण इल्लोसो वेळ जाल्यार कुडलें भुरगें धांवता आनी आरोन धरता आवयक या बापायक. घडये भितर तांच्या मतींत असलो राग विसरून सोडटात. भुरगीं ल्हान भुरगीं आमी पळयता लडायकन पडटात. एक घडी लडायकन पडटात, मारून पडटात, आनी एक घडये लडायकन पडलेल्या त्या भुरग्याक ताप येतात, खेळोंक आपयतात, खेळोंक हे म्हणटात आनी खेळटात. पळया, राग दवरनात. पूण इल्लें व्हड जातस, इल्लें व्हड जाता आमकां कितें जाता, आमचो राग एकदम जून जाता. आमी राग दवरूंक शकता, राग करता, पारीकपण घेता, लडायकन पडटा, गाळी मारता. थोडे जाण ससनाचे ससना म्हळ्यार मरता म्हणा सरी, राज जावंक आयकनात. तशें जाल्यार मोगाचें न्हू, देवाचें राज येवचें जाल्यार कशें. केदाळा वय चड उणें जाता, आमी राज्य जाता, आमचो राग सोडटा, केदाळा आमचें मन, आमचें काळीज भुरग्यां बरी जाता. भुरग्यांचें मन मोगाळ भाव भयणीन नितळ आसा. तशेंच भुरग्यां सारकें आमचें मन जाय, आमचें मन नितळ जाय. कापाटपण आमच्या मतींतावन आमी सोडी जाय. तर भुरग्यां सारकें आमचें काळीज जावया, भुरग्यांची देख थोडी संगतेनी आमी घेवया. आयच्या काळार मोगाचें न्हू, जेजू मनशा रुपार आमचे मदें आसलो जाल्यार कितें म्हणटा आसलो. त्या दीस जेजू म्हणालो भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांचें जावन आसा सर्गींचें राज म्हणालो. आयच्या काळार जर जेजू आमचे मदें मनशा रुपार आसलो जाल्यार कितें सांगता आसलो. जेजू सांगता आसलो, भुरग्यांक तुमच्या कुटुंबांत जल्म घेवंक सोडा, तांचो जल्म आडयनाकात. पळयता मोगाचें न्हू, आतांचो काल कितलो बदलला गे म्हूण. साबार निभा दिवन भुरग्यांचो जल्म जावचो आडयतात. कित्याक भुरग्यांचो जल्म आडोवची सक्कड साधनां आतांच्या काळार आसात, वखदांय आतांच्या काळार आसात, रिती आतांच्या काळार आसात. देखून जाता तितले जाण स्वार्थाच्या जिणे खातीर आपणाची जिणी सुखी जाय मरता म्हणसर चड भुरगीं आसल्यार एक वजें जाता, कश्ट जाता. म्हणून मोगाळ भाव भयणीन आज घरांत भुरग्यांचो जल्म आडयतात. त्या देखून आमी पळयता भुरग्यांचो सामको उणें जावनूच येता. क्रिस्तांव समुदायाचो प्रत्येक जावन आमच्या समुदायाचो भुरग्यांचो सामको उणें जावनूच येता. हांव इस्कालाक दोतोरनीच्या क्लासीक गेलो जाल्यार पळयता 10व्या क्लासींत एक 10-12 भुरगीं आसल्यार 9व्या क्लासींत एक 2 जाण उणें आसतात. मागीर सकयल येता आनीक उणें आसतात. जर तर मोरण्या 2ण्या क्लासीक गेलो जाल्यार दोतोरनीच्या क्लासीक थंय 2 जाण, 1 जाण. तेका कालार कुमगाराक, पयल्या कुमगाराक 20, 25, 30, 40, 50 भुरगीं आसच्या कडेन आतां 4 जाण, ते 1 जाण. थोड्या वर्सां कुमगारच ना, पयलो कुमगारच ना. अशें जायत जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, कितें जायत मुखार आमच्या समुदायाची गत कितें जायत, भोव कश्टांची जायत. त्या देखून जेजू सांगता भुरग्यांचो जल्म तुमच्या कुटुंबांत आडयनाकात. जेजू सांगता गर्भांत आसल्या बाळांक वांसोंक सोडा, तांकां आडयनाकात, तांकां संवसाराक जल्म हाडा म्हणटात. वय संवसाराच्या मर्जे खातीर, खुशालाये खातीर आज गर्भांत आसल्या भुरग्यांची खून जाता आनी जेजूक ताचे वरवीं मस्त खंत जाता. जाय कित्याक जेजूक मस्त मोग आसलो भुरग्यांचो. तर तांची तुमी खून करशात जाल्यार, गर्भांत आसल्या भुरग्याची तुमी खून करशात जाल्यार सर्गींच्या राजांत आपूण तुमकां जल्मूंक सोडचो ना म्हूण सांगूंक पुरो जेजू. सर्गींच्या राजांत जल्मूंक तुमकां सोडचो ना म्हणूंक पुरो जेजू. मोगाचें न्हू.
आज आमची भुरगीं जियेत आसतना सबार वायट संगती तांचेर प्रभाव घालतात ते आमी जाणा जायचे खंयचे वायट संगती गे म्हूण आमची भुरगीं शेगुणांनी बावाडटांत मोगांत वाडोवन येवंक आमी अवकाश करचे जाय साबार भुरगीं आज वत्ताडाक सांपडल्यांत एक कारण जावन आसा आवय बापायची सडिलायाची जिणी आवय बापायची सडिलायाची जिणी भुरग्यांक पाड करून उडयता आवय बापायची अनैतीक जिणी सोरपणाची जिणी वायट सवयींनी भरलेली जिणी घरांत झगडें करची जिणी लग्न विच्छेदान हें सक्कड मोगाळ भाव भयणीनो भुरग्यांच्या वाडावळीक पाड प्रभाव घालता वायट प्रभाव घालता त्या देखून आवय बापायनी तांची ह्या भुरग्यांची वाडावळ सारकी करी जे जाल्यार नैतीक जिणी जिये जाय सांगातपण आनी विस्वासपण लग्नांत थीर आसा जाय आनी वायट सवयांक पाठ करून भावार्थांत जियोंक आवय बापायनी प्रयत्न करी जाय पेसाडी जाय वडिलांची भक्त आनी देवभिरांती भुरग्यांचेर प्रभाव घालता जर तर वडिलां थंय देवभक्त ना देवभिरांत ना भुरग्यांक आवय बापायचेर भक्त आसची ना आवय बापायचेर मात्र न्ही हेर मनशांक गौरव दिवंक ती शिकची नात बागार भुरगीं फकत वस्तूंचो आनी ह्या संवसाराच्या संगतीचो मात्र मोग करतलीं देवाचो आवय बापायचो मोगाच्यांचो आनी पेल्यांचो ती मोग करची नात एखादा वळा ती मोग करतात जाल्यार तांच्या कडेन आसल्या वस्तू खातीर मात्र ती मोग करतलीं त्या देखून वडिलांनी आपणाच्या भुरग्यांक भक्तीन आनी देवभिरांतीन वाडय जंय मात न्ही ती देवभक्त आनी ती देवभिरांत आवय बापायच्या जिणयेंत आसा जंय आसा बारा आवय बापूय बेस्ट एक्सपेक्टेशन वीथ द स्ट्रिक्ट ट्रिटमेंट म्हळ्यार भुरग्यांक हांव न्हू भुरग्यांनी फस्ट ते जाय हुशार जाय म्हणून भुरग्यांक दग दितात म्हूण सांगीत वय हर एकल्या मनशाक देवान ती एक रितीची एक मनशाच्या मोतीक एक रितीची मीत आसा इतलीच म्हणल्यार कॅपॅसिटी आसा ताच्या कितें चड भरलें जाल्यार ह्या तें भरिल्लें घेवंक भुरग्याक सकत ना जालें जाल्यार भुरग्याच्या मानसीक वाडावळीक जायतो वायट प्रभाव जाता त्या देखून भुरग्यांनी बरें करून शिका जाय वय मार्क काडी जाय वय ना म्हण सांगिना पूण सक्टाचें कितें फस्टे जाय म्हणून आल्ल्यांतलो वत्ताड घालून सगळो दिशी बूक ट्युशन आनी दिवन जर तर भुरग्यांक हिंसा मार आनी दिले जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो तें भुरग्याच्या वाडावळीक प्रभाव घालता कित्याक आवय बापायच्या प्रेस्टिजे खातीर आवय बापायच्या व्हडपणा खातीर भुरग्यांनी फस्टे जाय म्हणलें एक वांकड्यांची ताप आज आमच्या मदें आसा आनी माध्यमा विशयांत हांवें उलय जाय म्हणना माध्यम आमकां बरेंच पूण आज माध्यमांनी जायते वायट संगती अपलोड जातात आनी थोडे खेळ मारेकार खेळ भुरगीं त्या खेळांत मेतेर जावन मानसीक रितीन पाड जातात भुरग्यांचे दोळे तांची जिणी मानसीक वत्ताडांत सोडुणें भलायकी समिती ह्या माध्यमा वरवीं विबाडटा त्या देखून आमच्या भुरग्यांक बरें पळोवंक शिकया आनी माध्यमां आमी भुरग्यांच्या हातांत दिता आसतना ती नियंत्रणान दवरूंक आमी शिकया अकरेक मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या भुरग्यांक आमी जेजू सरशीं हाडी जाय आमच्या भुरग्यांक आमी जेजू सरशीं हाडी जाय जेजूच्या शेगुणाची वळख आमी दी जाय भुरग्यांक भावार्थ शिकय जाय आमच्या जणयाच्या प्रभावा मारिफात भुरग्यांक थंय नैतीक मोलां शिकय जाय खंयचें बरें खंयचें वायट देवाचें देवाक दिवचें पेल्याचें पेल्याक दिवचें पेल्याक अन्याय करिनासतना रावचें पेल्याक फावो तो गौरव दिवचें हें सक्कड आमी भुरग्यांक शिकय जाय आनी प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांक मोग आनी सांगातपण दी जाय मोग आनी सांगातपण चर वखदां प्रास बरें वखात भुरग्यांच्या वाडावळीक म्हणलें मतीन दवरून आमचीं भुरगीं आमच्या समाजेंत देवभिरांतींत भावार्थांत शेगुणांनी भलायकेंत
जाणवयंत आनी सरसंगतीने मोगाचें जावन वाडोवन दिता म्हणून आमी आशेवया आनी आमच्या सर भुरग्यां खातीर सांत जुदा मुखांत्र आमी मागया. बलिदान बापा तुका मी आज भेटता मोपून घे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता उंडो गोवासो आनी वायदा कांसो कानी किरकोळ तरी गुरुत्व मोगासो अर्गाम बलिदान बापा तुका मी आज भेटता म्हणून घे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या आदवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा भगेवंत धर्मदुता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वरयलें. तीच सडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा देव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची खुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशाक प्रगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोशान तुजे स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाचे झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत सामारपूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खाराराचें हें रगत, पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा, पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भोवमणीची काकुळट करे. तांकां अनुजिस्त खातीर मेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मुनी देवाचे मे संगती भगेवन दिसोबदी भगेवन धर्मता भगेवन तुजूता देव आनी सर काळी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार सोटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपणे मेळयले आमी समेस्त सुभागी. म्हाका फावो ना, पूण जेवणांत म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कूड आणि रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून. मुगळ बाबरीनो क्रिस्त प्रसाद वेळवो सुम्याचे मासोंड्या रुपी सेवंक वेता चिमटेंत आमी कुमगार दर्शो न्हय दावात वयर उजवात पंदा दवन कुमगार आमी सेवसो कुमगार येतना मास्क निसरवनेया भक्तीन कुमगार सेवल्या उपरांत तुमची एक दीस ताताचेर घाला सतत ल्हान कुडके आसा जाल्यार मूठ मारा तुमच्या जाग्यार वचून मूठ सोडून तुमच्या जिबेर ते असले कुडके तुमी सेवचे कुडके सगळ्या पडनातले बरी सत्राय सांबाळून जेजूच्या कुडी रक्ता गौरव दिवंक तुमकां उलो दिता. मोगान बरून सोम्या काळजांत येताय तुकाच म्हाका दिवून जिवी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवन माता माताच तुका दिवून तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवन माता माताच तुका दिवून तुजे दयेक जाता. खानान तुझ्या पोस्तां उर्पेजर लाभयताय सुकोन गेल्या शेळया गोपान पाटी घेता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवन माता माताच तुका दिवून तुजे दयेक जाता. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा बागेवून जूद उतात देवाच्या जैतेवंत मरणा पासून ह्या नव्यानाच्या दिसांनी हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतू घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. मोगळ भावना भयणीनो तिसऱ्या दिसाच्या नव्यानाच्या मिसाक आयलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयतां देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागतां माध्यम मुखांतर एमएसीच्या बलिदान भेटयतल्या सर्व भक्तिकांकी आमी अभिनंदन पटयतां देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागतां. आयचो संदेश आमी नियाळ्ळो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडा सर्गींचें राज्य तांचें कुटुंबांत सांजूद ल्हान भुरग्यांचो आदार
भुरग्यां खातीर विशेश करून आयच्या दिसा आमी मागता आनी हे मिसाचें बलिदान भेटयलेले आनी आमचे खातीर विशेष करून मागलेले मनादी बाप अल्बन रॉड्रिगेस नीरुडे फिरगेजीचे विगार तांचो मनपूर्वक उपकार बाबडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या मिसावाचेर आमी मागता फादर तुमकां देव बरें करूं तशेंच बापाची संगीत दिल्ल्या भाऊ मॅक्सी तशेंच सगळ्या संघात दिल्ल्या समेस्तांचो तशेंच दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल डिवायन वर्ड TV चॅनल तांचोय हांव काळजांतल्यान उपकार बाबडटां मुखाच्या भावना भयणीनो फाल्यां दिसा सकाळीं 9:30 वरार मिसाचें बलिदान उपरांत 9 ताचे परस सक्रामेंताचें आराधन आसा मिसा पयलें तेर्साचें भक्तीपण आसा ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान वांटिली जावंक तुमचे रेद्या खातीर मागोवंक तुमकां उलो दिता फाल्यांच्या दिसा नियाळ कुटुंबांत शेगुणाचें जिवीत सुम्याची मौल्यां परगट करता सांजूद क्रिस्ताचे शिगूण परजळचे नेखेत्र इवाजणांचो शारोती फाल्यांच्या दिसा विशेष करून इवासना खातीर आमी मागता मनादी बाप प्रवीण अरान्ना इसविडी किरेन तावन हांगासर ते एमिसाचें बलिदान भेटोवंक येतले येवसो आयतार कोंपरीचो आयतार त्या दिसा मीस सकाळीं 8 वरार मिसा उपरांत 9 उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा आनी हे चलोवन व्हरतात मनादी बाप अनिल फर्नांडीस SVD डिवायन कॉल सेंटर मुल्की थंय तावन ते येतले व्हड संख्यान ह्या कोंपरीच्या आयताराच्या देस्तुतेंत वांटेली जावंक नोवेनांत वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता येवच्या आयतारा मिसा उपरांत म्हणजे आराधना उपरांत सक्रामेंताच्या आशिर्वादाना उपरांत सर वाहनां आमी बेंजार करतले देखून तुमची वाहनां ह्या पुंतळा हाडून आशिर्वादीत करूंक आमी तुमकां आपोवणें दिता वाहना खातीर विशेष करून आमी मागतले आनी खंडीत देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या वाहनाचेर तुमी जोड घेतल्यात येवसो बुधवार बेस्पाचो बुधवार त्या दीस बेस्पाचे मीस संजेर 6 वरार हांगासर आसतलें मिसा उपरांत 9 उपरांत सक्रामेंताचें बेसांव आसतलें हे मिसाचें बलिदान भेटयतात भोवमनादीक मॅथ्यूवास आमच्या वारड्याचे विगार वार व्हड संख्यान हे बेस्पाच्या मिसान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता तशेंच 28 तारीख ह्या पुंतळाच्या परबेची परबेचो दीस त्या दिसा 2 मिसां आसा सकाळीं 8 वरार तशेंच 10 वरार 10 वरांचे संभ्रमी मीस भेटयतात भोवमनादीक मॅक्सिम नोरोना आमच्या जेसीचे विगार जनरल व्हड संख्यान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावंक उलो दिता त्या दिसा 10 वरांक 20 मिनटां आसतना मुड्दमाच्यो वाती आमी वांटतले देखून मुड्दमदारांनी वेळार हांगासर येवन बसका स्विकार करूंक उलो दिता फेस्ता बाबतीं तुमकां मिसां दिवंक जाय तर ऑफिसान दिवची नोवेनाची मिसां तुमकां दिवंक जाय तर ऑफिसान तुमी दिवची तशेंच फेस्ता बाबतीं मुड्दम तुमकां दिवंक आमी उलो दिता ऑफिसान तुमी दिवयेत तशेंच फेस्ता बाबतीं पिरजेंत रावोवंक तुमकां आपोवणें दिता सादी पिरजेंत 1000 रुपये फेस्त पिरजेंत 5000 रुपये प्रधान पिरजेंत रुपये 25,000 दिवन सहकार दिवंक उलो दिता ह्या पुंतळांत तुमकां जाय तें बरेंपण फावो जालां त्या बरेपणाचो उपकार जावन फुल्ली फुलाची पाकळी ह्या पुंतळाच्या फेस्ता संदर्भार दिवन आदार दिवंक कुमक करूंक ह्या मुखांतर तुमकां आपोवणें दिता माध्यम मुखांतर पळयतल्या मिसाचें बलिदान भेटयतल्या नोवेन करतल्या सर्व भक्तिकांकी हेंच म्हजें आपोवणें जावन आसा फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन ह्या पुंतळाक आदार दिवंक उलो दिता आमचे फेस्ताचे अकावंट नंबर हांगासर डिस्प्ले जाता त्या अकावंट नंबराक तुमी तुमची कुमक धाडूंक तुमकां हांव उलो दिता आमचे लागीं हांगा स्टॉल आसा स्टॉला भेट दिया थंयसर बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें तेल बेंजार केल्लें उदक बेंजार केल्ल्यो रेल्यो बेंजार केल्ल्यो इमाज्यो कोंतांबेत्यो इत्यादी आसात ह्यो सर्व बेंजार केल्ल्यो वस्तू आमच्या आत्मीक झुजा विरोध झुजोवंक आमकां आदार दितात जैत जोडोवंक कुमक करतात ह्यो वस्तू वापरन सैताना विरोध जैत जोडोवंक आमकां खंडीत उपकारतात तो वस्तू वापरूंक तुमकां हांव आपोवणें दिता दैवी वखदां डिवायन मेडिसन आसात
आमच्या ऑफिसांत ती मेळटात गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडेक आनी इतर भुरग्यां पिडेक तशेंच भलायके संबंदी वखदां आनी तेला ऑफिसांत मेळटात ती तुमी घेवन तसो फायदो तुमी जोडी येते कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगी आमी विशेष करून मागणे भेटयता तुमी केदाळे आमकां येवन मेळी येत तशेंच ह्या फेस्ता संदर्भार 9 दिसांचे नव्यान तुमी कळनासतना करा आनी खंडीत जे इरादे घेवन तुमी मागतात खंडीत ते इरादे तुमकां फावो जातात म्हणलो बरोवसो आमचो त्या खातीर आमी तुमचे खातीर मागता सांगतास तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आतां नवेनाक आमी आयती जावचें जुदाच्या भक्ती कानो क्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी केरे पुनशेताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सांजूद वरता तुमच्यो विणवण्यो येया तुमी सोमेस पिडेस्तानो कष्टा नश्टानी अडचल्यानो घेया परवसो कडल्यानो घेया दैवीक दयालाना वडानो भाग्यवान जुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो पक्षी गेले पुनशेताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सांज वरता तुमच्यो विणवण्यो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बघून जुता देव सर्गा राजान जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासोत विनंती करता सांज उतात देव एरसांत भक्त प्रत्येक जन्मोरी आमचे सर्गेंची माई आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका निधन जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उडास करता बगे म्हणटात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुझ्या खुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिलान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर रोगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या भवत उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ते देवा सोनी पेल्या सुकरो मोग वाडय आतां आमी बगे उजुता देवाच्या विनवणेन तुझे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुझ्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे दें दवरता तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वता आमेन सांजुता देवा लागीं मागणे ह्या संवसारी जेजू सोसयरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बागे उजुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सुडवंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सुडणीची स्वार्था तुवें पयस आसलो लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन विरक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक खर्च अडचणींनी संपोन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खिरीत शुरुती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरज जाणून तुज्या पुनशताक पातयेन आयला एक घडी बरबश्या आमची तेसांव आसा आमची राते आसात सर्गींच्या बापाच्या पांय तळा आमी समर्पया 10 जाणां बरें काम मेळोवंक एकल्याक जाग्याचे समस्या बऱ्यान इतर्थ जावंक 5 जाणां भुरग्यांक एग्जाम शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक तशेंच नीट परिक्षा बरयल्या ते निटांत ते रिजल्ट बऱ्यान येवंक बरें रँक येवंक आनी MBBS सीट मेळोवंक 5 जाणां गो बायला मोदे एकवट समाधान आसूंक 2 जाणां वालपिण्यातान पयस रावंक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जावंक 2 जाणांच्या आतां पांयांच्या गंठेची दुखी गुण जावंक 3 जाणांची मायग्रेन पिडा संपूर्ण रितीन गुण जावंक 2 बाबा आनी माया मोगान संतोशान कुटुंबांत जिवंक एकल्यान आमल पियण सणून कुटुंबांत माया मोगांत संतोशान जिवंक एकल्या उदरपुराच्या आवयक बरी भलायकी समाधान संतोष फावो जावंक एकल्याचे दिल्ले पयशे वेळार पाठी मेळोवंक 3 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक एकल्यान बसयलेले पयशे ते दिता म्हणले ते वेळार पाठी दिवंक एकल्याची फायल स्पीड गुण जावंक 6 जाणां बऱ्या भलायके पासून
चौगा जाणांक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोद मेळोवंक दोगा जाणांक पैन बऱ्यान जावंक तेगा जाणांच्या अपयंतले पिडेशिडेंतले राखोवंक दोगा जाण दुश्ट सक्ती निवारूंक चौगा जाणां कुटुंबां शांत समाधान आसूंक तेगा जाणां सोट राग पयस सुसोवंक तेगा जाण गांठी दूख निवारूंक तेगा जाणांक परगांवांत विजिटींग विजा गेल्ल्यांक बरी कामां मेळोवंक तेगा जाणां पोटान दूख आसा ती निवारूंक एकल्याचे पांयाचे किडे ते उणें जावंक 7 जाणां भुरग्यांक मोबायलांतल्यान पयस रावंक तेगा जाणां प्रत्येक तशेंच दोगा जाणां भुरग्यांक सुडाल उलोवंक दोगा जाणांक मोठाय उणी जावंक एकल्याचें घर जागो बऱ्यान मोला विकून वचोंक एकल्याच्या घराचे ते डॉक्युमेंट्स बेगीन रेडी जावंक दोगा जाणांचे बावंडा मदें समाधान आसूंक एकल्यान दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळोवंक तशेंच 20 आनी 7 जाणांनी विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा आमची गरजो आसा आमची आशा आसात आमच्यो विनवण्यो आसात जायते जाणांनी मागोवंक सांगलेलें आसा हे सर्व देण्या पासून विशेश करून आमी मागया दिमी गेली आमच्या हातूबारया सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया अर्गां तुका सुमियान जेजू मोगलाब तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 निरंतर अर्गां दिया हालेलुया 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 उलो मारा सुमियान मवर्ता उलो मारा तुमच्या काळजाचे अत्रेक तुमच्या मनाची आशा तुमच्या सगळ्या जिविताची सगळी बगणा सुमी पारकिता सुमी सणा साजूका मुखार आमी साजूका मुखांतर आमी उबारलेली मागणी सुमी आयकता सुमियान जेजू हे सगळे भक्ती खातीर तुजो आशीर्वाद घाल ताणी मागची मागणी देन आयकून घे ताणी उबारची विनवण्यो तूं मानून घे आमच्या काळजाचे अंतरेक तूं जाणाय आमच्या मनाची चिंता तूं जाणाय आमकां सगळें कितें गरज आसा तें जाणाय सुमिया साजूदा मुखार उबारलेली आमची मागणी तुका आमी समर्पण दिता आशीर्वादीत कर बेसांवानी बर सुमिया मागलेले आमकां सगळ्यांक हो कर म्हण मागता सुमिया भुरग्यांक आशीर्वादीत कर भुरग्यांक देण्यानी बर बेसांवान नेटाय शगुणांनी वाडय म्हण आमी मागता सुमिया भुरग्यांचे देण्यान नातलेल्या सरू काजडी जोड्या भुरग्यांचे देणे फावो कर ताचो गुटपा संतोष सडय म्हण मागता सुमिया हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणी मंदरशिया म्हज्या मोतीर काळो काडना म्हजो बाबाटो दंडोळा पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याचे वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस जावंडाय इवर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडायत हांव तुका उलो मारता असा सणलेल्या बरोसो दिवचे करीत तेणे तुका ते वान दिला म्हजे जिणेचे कांटे कुटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका पेटयता तुज्या मोवाळ माई पसी नवा देखील तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर हांवें वडापाती तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमयांचे तुजें महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन मग जुता देवा उलय कसल्या अडचणी निराशेंत असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बाग जुतात देवा आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती आमच्या बाप साहेबा बिस्प साहेबांनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजो दिन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती संवसाराचो उजवाड जावन आसा जेजूचे सुवार्ता मेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावरण्यान धडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करप राजितक आनी शांती समाधाना घडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कुटुंबां जिल्ले समेत जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं सरिले विनंती समेस मोवात्यान बऱ्या मनच्या मनशांक जेजून शास्त्रीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं आमी विनंती समेस्त जेजूच्या बळादी कृपेवरी देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुडीच्या चक्र ओडण्याचेर जैत वरच्या की आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूतान रक्त साक्षा बघेव जुतात देवा तुझे जेजूचो मोग जायते वांटलाय तुजो मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाच्या आनी स्वार्थाचो वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कस्त अडकळी मध्ये निराशेन आनी बेजारान तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवं दी अशें ह्या जिणेच्या पैनांत शबित्यान सुम कोण सर्गीन देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान निरंतर आराधन करूंक आमी भोवशें करी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. इकडी बरदोळे तांपी आमचे आतां हृदयाचेर दवरया सुमयांचे जोन आमच्या जिवितांत केल्ले बरेपणा सुगडास काडून ताका आमी अर्गां दिवया दोग जाणांचे ऑपरेशन बरें जाल्ल्याक अर्गां दितात 8 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्ल्याक अर्गां दितात 6 जाणां विसा मेळ्ळेल्या अर्गां दितात 2 जाणांची तकली पडापड गुण जाल्ल्या खातीर 2 जाणांची शेळ आनी विशेष रितीन उस्मट गुण जाल्ल्या खातीर एकल्याची तकली दुख माथ्यांतली दुख गुमटेची दुख गुण जाल्ल्या खातीर 6 जाणांक डायबेटीक नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर 3 जाणांचे कोलेस्ट्रॉल आनी BP ती नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर तशेंच त्या कुटुंबां समाधान संतोष रास जाल्ल्या खातीर आनी विशेष करून 17 जाणां लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर समेन केल्ल्या सर उपकारां खातीर मेटामेटांनी तांणी दिल्ल्या आदारा खातीर अर्गां दितात तांचे सांगात आमची अर्गां गुंतया आमची अर्गां भेटोवया सगळींच्या बापाक आमी
अर्गां दिव्या हातो बारू सांगात आमी म्हणया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया वंदन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया महिमा तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 मगळ सम्या सांजुदा मुखार उभारलेली सगळी मागणी ऐकून सांजुदाच्या विनवणेत आमकां सगळे मागलेले भाव केल्ल्या पासून बेटा बेटांनी राखून सांभाळलेल्या पासून आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवसणांक हजार जोड्यांक प्रायवंतांक पिडेस्तांक विविध कष्टां नसता वळून सल्ल्यांक आदार दिल्ल्या पासून सांगा दिल्ल्या पासून बेसावांनी भरलेल्या पासून पिडा गुण केल्ल्या पासून बेटा बेटांनी समाधान संतोष दिल्ल्या पासून तुका मेरगा दिता सोम्या तुका सांवारादा तुका संस्तुती तुका महिमा हालेलुया 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 सगळ्यांच्या बापा जेजू ख्रिस्त ते आमकां नव्यान जिवीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या की बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सगळींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा ह्या दिता नव्याच्या कुटुंबा भगवंत देवाच्या मजतीन तुवें दळसू केल्ले आनी मुखार करूंक अशें वेल्ल्या उपकारा पासत बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा तुवें दिता तुजे ते पातयेंतल्या सुख नासतना कुमोग केल्ल्याक आनी कश्ट आनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्या तूं भोव वेळी मोती उजवाड दिल्या आनी कधी तुकेन आमकां बुजवावन दिल्या की बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा तुज्या दिता एकलेस पुता जेजूचे नांव तुवें देवसरार थरथरलेल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठायन भरलेल्या की बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां ह्या दिता पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची खंत बेसाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां ह्या दिता भगवंत सगळ्या सांजुदा मुखांतर जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां ह्या दिता सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळा सभार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां सांजुदा दिता मुखांतर आमी मागले सर्व तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां वेळा काळ तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां आमी दिता सर संगात मेळोवन सुमयेन शिकलेले मागणे संगात मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जाव आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मोगळ भाव भयणीन आमच्या पेटेस्त भोवणा बसोत देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्पर पेटेस्तले आमच्या भाव भयणीची कस हळू कर आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्पर पेटेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकट्या नर्सांक आनी सेवाकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा सकट पेडेस्तां तळ्ळी आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना सर्वेस्परा येसुमिया तुज्या मरेन अर्दवरच्या पेडेस्तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचें प्रार्थना सर्गीच्या येसुमिया बापायच्या दिसा आमी आयकली आमच्या भाव भयणीचे सर ते समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयक आमचें प्रार्थना सर्गीचे येसुमिया बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते साव आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर्व ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना मंगळ बापा येसुमिया गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना कोस तूं ज्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना दयाळ येसुमिया बापा फोव ती जिने संगातीन वा संगाती मेळना आसतना कश्टोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणींचेर तुजी दयाळ दिसत घाल तांकां बरी जिने संगाती वा संगातीन मेळोवन बरें कुटुंबाची जिवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर्व काजरी जोड्याची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना बरी येसुमिया एपिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आनी एका कुळतीचे माय नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बुरवशा तुका आमी उलो मारता आमी बदेशिवीची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तर तो आमचे सगळे ते तुजे काकुळती दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सिद्धी पावळ जिजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी दुलोबी हांवकार मरये पिडेस भाव भयणी सुडास खणया आस्पत्रेंत घरांत आनी इतर सुवातेनी वळवळून आसच्या विविध संकश्टां वळख जाल्ल्या सर आमच्या पिडेस भाव भयणी सुडास खणया त्रिंदा दिसो मजत मागया त्रिंदा दिसो आशीर्वाद मागया आनी विशेष करून त्रिंदा देख मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपद वेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक
आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे स्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें कुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत्वेन गुण करताय प्रार्थुया बोधयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्थानी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कष्टों तुझ्या साखराणी साखरणीचे दयाळ दिसत घाल तू रसिल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकन नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन वेगिस्तानी भलायकी जोडू फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया बोधयाळ सोम्या बाबार्थांच्या बुजवंदरा तुझी मीत मेदनातली दयाळ आमी मागताव पिडे शिडेन कोस्तूच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवेशान समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजोणी मानवयत पयस करून एकामेका काळजातून बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुझे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेत सदांच तुका अर्घ दिवन दीत जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माई पासान आनी काकुळतीन वागोवं दुलोबयेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमच्या सांगाता आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचें तें आसचें सर्व वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी सदांकाळ तुमचे थंय रावूं आमेन वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार मगळ बाबडीनो थोडी मिनटां आमी सक्रामेता मुखार करशीत येयल्या भुरग्यां खातीर आनी विशेश करून सरपिडेस्तां खातीर भुरग्यां खातीर विशेश करून आमी मागतल्या दय करून ती मिगल्या आराधनाचें गीत ह्या वखदां आमी गावया नामान तुका देवा बापा जिवी दिल्या सतेवता सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरसनारा नामान तुका देवा बापा जिवी दिल्या सतेवता सर्गा संसार रास करतेल्या महिमा तुका येरसनारा महिमा 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 प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मुनिसल्या दैविक शब्दा संसाराक उजवाड हाडना येयल्या अर्गां तुका सळवोंदारा प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मुनिसल्या दैविक शब्दा संसाराक उजवाड हाडना येयल्या अर्गां तुका सडवोन
दुनिया अर्गा सोमिया अर्गा दुनिया अर्गा सोमिया हालेलुया हालेलुया अदुबारिया आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा लना भुरग्या मुझे ससी येऊन सोडा म्हणलो सोमी येऊन रूपार आमच्या मध्ये आसा हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू स्तुति जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 उलमरा हालेलुया 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 अर्गान तुका सोमियान जेजू अर्गान तुका सोमियान ओगळप तुका सोमियान जेजू ओगळप तुका आराधन तुका सोमियान जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बशा मगशा भावना भयणीनो आज भुरग्यां खातीर विशेश करून आमी मागता काही थोडी भुरगीं मात हांगासर आसात सवेतावन भुरग्यांक इस्कल सुरू जाला देखून भुरगीं नांत पूण जायत्याची भुरगीं थोडीं घरां आसात येवंक नांत कोरोनाच्या भिरांतीन आजुनी भुरगीं भायर येनात पूण त्या सर्व भुरग्यां खातीर विशेष करून ह्या आराधनाच्या वेळार मागची गरज आसा पदऱ्यापान उडलो सुरू शर्माच्या वेळार सांगलें भुरग्यांचो आवाज ना मैदानार भुरग्यांचो आवाज ना कित्याक आदल्या काला बरी आतां भुरगीं मैदानार जमो जायनात आमी पयले बेटाच्या गाद्यांत बैलांच्या गाद्यांत कुमेरींत खंयसर समत सुवात आसा थंयसर पिड्यांनी बॅट बॉल खेळटले हांव कुट्टी दंडे खेळटले हांव लगोरी खेळटले हांव जुबली खेळटले हांव आनी एकामेका मारून पडटले हांव बोबाड घालतले हांव मातयेंत लोळोवन फाटीं घरा येतले हांव कितलीं भुरगीं कसलो संतोश पूण आज तसलें दिसून येना कित्याक भुरग्यांचो संख्या उणो जाला म्हूण येत परगांवांत आमची भाव भयणी सेटल जाल्यांत भुरगीं पुरा परगांवांत आसा म्हूण येत गांवांत आसलेलीं भुरगीं गांवांत आसात जाल्यार घरांत आवाज ना कित्याक आवाज ना भुरगीं सगळीं मोबायलार आसात कानांत गुडद्यो दवरनो हातांत मोबायल दवरनो तीं गेम्स खेळून बसतीत जाल्यार युट्यूबार पिक्चरां पळोवंक गी पदां आयकून गी आनी कालें मातशें खबर सारें पुरो आसलें पळोवन 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 ओगोत आसतात एकलें एकल्या कुडांत आनी एकलें आनी एक कुडांत आनी एकलें हॉलांत आनी एकलें बेडरुमांत म्हणून केदलां आलोवन 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 बसोवन बसोवन जेम काण काण मोबायल पळयत जाल्यार आवयन 100 पटी जेवणाक ये म्हळ्यार तांकां आयकना आजयेन 100 पटी मागण्याक एक म्हळ्यार तांकां समजना कित्याक कानाच्या गुडद्यांत बरोवन व्हडसो आवाज तांकां आयकूंक दिना कितलें शांत पळया पयलें आमी भुरगीं जगन पडटले हांव घरा भाव भयणी आनी आवय धांवन येताली कालें करताय रे कालें करताय गो वगत बसा म्हणून म्हणटाली आनी थोडे फावटी आवय बापाय कांय उलोवचें आसा जाल्यार तांकां आयकूंक समय दिनात देखून इतली तुमची एक मार्कन भायर वसा पळया आवाज करनाकात म्हणून म्हणटाली पूण आतांची भुरगीं कांय उलयनात कित्याक तांच्या थंय उलयता फकत मोबायल थोडे फावटी भुरग्यांक शिकोवंक आसा सगळे स्टडी टेबल देखून मेजार बस बांकार थंयसर बसोवन बरोवचें होमवर्क करचें प्रोजेक्ट करचें आनी ताच्या फाटल्यान सगळो दीस शिकचें वाचचें तेंत भुरग्यांक जावन गेलां देखून भुरग्यांक उलोवंक वेळ ना देखून आज भुरग्यांचो आवाज ना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरगीं जावन आसात कुटुंबाचो संतोश भुरगीं नान जाल्यार कुटुंबांत संतोश ना भुरगीं नान जाल्यार कुटुंबांत उजवाड ना देखून भुरग्यांचो एक महत्व कितें म्हणून भुरगीं नातलेल्या जोड्या लागीं विचारी जाय भुरग्यांक पळोवन हेरांच्या भुरग्यांक पळोवन तांणी दुखां गळयताना तांणी भोगचें तें दूख तांकां मात्र गोत्तू काजर जोड्यांत काजर जाल्या उपरांत भुरग्यांचें तेणें ना जाल्यार
ताणी भोगची दूख इतली आनी तितली न्हय. प्रती रितीन खाजर जाल्या उपरांत 2-3 वर्सां 4 वर्सां भुरगीं जावना जाल्यार आमच्या लोकांनी थोडे पटी कोंगचें आसा. खाजर जावन कितलीं वर्सां जालीं? 4 वर्सां. भुरगीं जावनात गे म्हणजे आसा. आनी हें गाया वयर गायी केल्ले बरी, काळजाक सुवी तोपिल्ले बरी जाता थोडे पटी. आनी आमी तांकां इणशेताव. आमी थोडे पटी बऱ्यान विसरता जावं पुरो, पण आमी विसरचें सवाल तांच्या काळजाक दुखता म्हणलें आमी विसरूंक नजो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून भुरग्याचें देणें बोव व्हरतें. आज आमकां जायते जाणांक भुरग्याचें देणें आसा देखून आमी संतोश बरी जाल्या. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, सरेस्पराची स्तुती आमी करूंक जाय भुरग्यां पासत. कित्याक भुरग्याचें महत्व तें बोव व्हरतें. जर तर हांव भुरगो जावन जल्मोंक नातुल्लो जाल्यार आज हांव देवाची स्तुती करूंक पावतो ना. देखून तुमी आज हांगासर माध्यम मुखार जावंक पुरो इगर्जेन बसोन आज देवाची स्तुती करतात जाल्यार देवान तुमकां एक भुरग्याचें देणें जावन ह्या संवसारीत धाडलां तुमच्या आवय बापायक. देखून आमी उबी रावया ह्या देण्या पासत, ह्या भुरग्यां पासत, भुरग्यांच्या बेसांवा पासत सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया. ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ, ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯೋ म्हणलें गीत गावया. तळयो पेटून हें गीत आमी गावचें. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. आमचो देव तो, आमी उलो मारतना आमकां राखून सांबाळचो देव, आमी बोब मारतना आमकां कुमक करचो देव आमच्या मध्ये आसा. देवाची स्तुती करया. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸವ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸವ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸವ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ,
हल्लेलुया येशुवे हल्लेलुया 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 येशुवे हल्लेलुया 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 आमचं स्वामी आमच्या मध्ये असा आमका रक्षा दे आमका सांभाळ दे आमच्या भुरग्यांक आशीर्वादाने वर्ष दे लहान भुरग्यांमध्ये सरशी येऊन सोडा गाडे नाका म्हणलो दे आमच्या मध्ये असा हालेलुया 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 अर्गाम जेसू गुलाब जेसू तुझी जेसू आराधना जेसू हालेलुया 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 अर्गाम तुका सुमियान जेसू उगलाब तुका सुमियान जेसू स्तुती तुका सुमियान जेसू आराधना तुका सुमियान जेसू हालेलुया 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 मगच बाबणी बसया आमची भुरगीं घरांत संतोष हाडटात भुरगीं म्हळ्यार संतोष भुरग्यां थंय कपट ना भुरग्यां थंय राग ना भुरग्यां थंय द्वेश ना भुरग्यां थंय कांयच उणेपण ना होय की न्ही प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हात उबारा बणे हालेलुया 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 मगाच्या बाबडीनो ही भुरगीं थोडे पोटी ह्या भुरग्यांक थोडे पोटी आमी तिरस्कार करचें आसा न्ही गे बलगड्याची संगणी आसा एकलो साहेब म्हणटालो की भुरग्यांक पुरलेले म्हाका पुरनाकात म्हणटालो की थोड्यांक भुरगीं म्हळ्यार केरी केरी थोड्यांक भुरगीं म्हळ्यार जायना थोड्यांक भुरगीं म्हळ्यार विराराय कळ्ळें गे एक चली आसली ताका भुरगीं म्हळ्यार बिलकूल पसंद ना काही भुरगीं आयलीं जाल्यार ये बे शी 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 किरी किरी शी म्हणटाले ते चली बसार ट्रेनीर वाटेर काही भुरगीं आयल्यार एब्बे शी भुरगीं नाकात आय हेट चिल्ड्रन हांव कांटाळटा म्हणटाली खाजर जाली खाजर जाल्या उपरांत भुरग्याच्या देण्याक आशेवन आसली 3 गर्भ गेले ह्या वर्स म्हळ्यार तेज्यातल्या नॅचरली गर्भ गेले भुरगीं जावंकूच ना भुरग्याच्या देण्या पासून माग लागली म्हाका भुरग्यां दी देवा म्हाका भुरग्यां दी देवा 3 गर्भ गेले भुरगीं फावो जावंक ना कंतिश्ट जाली रडले 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 परत देवान आशिर्वाद दिलो गर्भस्थ जाली आनी एका भुरग्या प्रसूत जाली पूण तें भुरगें हँडिकॅप आनी तकलेंत तें मॅच्युर्ड जावन आतलें बुद्धिमान दे म्हणटा आमी स्पेशल गिफ्टेड चायल्ड कितें करूं सगळे जिवेत दुकानी दुकानी बुडोवन त्या भुरग्याची सेवा करून आसा भुरग्यांक आमी कांटाळ नजो भुरग्यांक आमी तिरस्कार करूं नजो कळ्ळें आनी खूट मांत भुरग्यांक आमी जतनायेन वागयचे आदीं सडावत आमच्या भुरग्यापणाच्या काळार सडावत एकच डिलिव्हरी आसली कसली ती नॉर्मल डिलिव्हरी न्ही स्वाभावीक प्रसूत जावचें आतां पुरा सडावत कितें सिझेरियन करून भुरगें काडच्या की सिझेरियन करून भुरगें भायर काडच्या की आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या की व्यत्यास आसा नॉर्मल डिलिव्हरींत कठीण दूख दिवंक आसा त्या दुखीच्या वळवळ्यांत भुरग्यांक जल्म दिवंक आसा सिझेरियन कांय ना एक मसूकोचें इंजेक्शन दितात सकयल कांय सेन्सेशन आसना भुरग्यांक ऑपरेशन करून काडटात आनी उपरांत मोत आयल्या उपरांत दुखीचें इंजेक्शन दितात आनी उपरांत कांय कळना भुरग्यां काडलेंस भुरग्याक जल्म दिल्लो सुतो अनुभव ना आदींच्या काळार भुरगीं सगळीं घरांत जल्मतालीं कलवांचें पाकें जावंक पुरो या नळ्यांचें पाकें जावंक पुरो सिमिंटीचें धरण जावंक पुरो मातयेचें धरण जावंक पुरो मांद्रेची सुडेतीची मांद्री जावंक पुरो वा तणाची मांद्री जावंक पुरो त्या मांद्रेर आमची मलगडी ती प्रसूत जाताली भुरग्यांक जल्म दिताली मेडीबाय येताली मेडीबाय येवन त्या भुरग्यांक ती प्रसूत त्या स्त्रियेक प्रसूतपणाची क्रिया चलयताली आजकाल भुरग्यांक जल्म दिवन सोडावत आस्पत्रेंत आनी जल्म दिल्या उपरांत भुरग्यांक काडून त्या भुरग्यांच्या ICUन दवरतात आनी थंय 100 भुरगीं आसतात न्ही गे
थोडे पोटी भुरगीं इशीन दिशीन जावचीं आसात. थोडे पोटी तुका जल्मल्लो भुरगो चेडूं म्हणटा, चेडूं जालां तुका म्हणटा आनी उपरांत तुका दिताना चेडो दितात आनी म्हणटा म्हाका तुवें चेडूं म्हणलें आतां चेडो दिताय, म्हाका हें भुरगें नाका म्हणून आवय बापायन सांगलेलें आसा. थोडे पोटी नर्सांच्या आनी कोणाच्या मिस्टेकांत त्या भुरग्याचें टॅग ह्या भुरग्याक घालन हें भुरगें तिशीन जावचें आसा. आनी म्हणटा आमी तें भुरगें हांवें सांगलें बरें आयकना, तें भुरगें हांवें सांगलें बरी ना म्हणटा आमी. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कितेंय घडोवंक शकता संवसारांत. कांय एकल्याक चेडूं अंत नांत म्हणून बगलें जाल्यार ताका चेडूं हाडूंक कितें जाता. आजुनूय संवसारांत घडना तितलें कांय ना, सकडी घडता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, भुरग्यांचें देणें बोवोरतें आनी हें देणें आमी पवित्रपणी सांबाळूंक जाय. हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, आवय बापायनो भुरग्यांक बेश्टेच चिडय नाकात. पाद्र्याबानी सांगलें आवय बापायच्या सूख साल समकणे वरवीं भुरग्यांनी पाड जावचें आसा. आवय बापाय सर मागण्यांत गुमान दिनात जाल्यार, आवय बापाय सर कुटुंबाक चड गुमान दिनात जाल्यार भुरगीं वायट मागण्याक आसक्त दिनात, कुटुंबाच्या जिविताक ती स्पंदन करनात. आवय बापाय राठावळू दुडू आस्त बदीक म्हूण ताच्या फाटल्यान धांवती जाल्यार भुरगीं ताच्या फाटल्यान धांवतलीं. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसार जिखतलीं, आत्मा उगडायतलीं आनी ती समाधानान जिवंक शकची नात. ताका कारण आवय बापाय जावं पावतलीं. देखून सा पावलो एफेसकारां बरोबर म्हणटा, तुमच्या आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच चिडय नाकात. कळ्ळें गे. हांव सोरो पियेता आनी पुताक म्हणटा तुवें सोरो पियोंक नजो. हांव बिडी ओडटा आनी पुताक म्हणटा तुवें बिडी ओडूंक नजो. हांव अर्दें कुरें उस्तूर घालता आनी म्हज्या दुवेक म्हणटा तुवें अर्दें कुरें उस्तूर घालूंक नजो. हांव सगळो दीस सकाळी तो सांजमुसर मोबायलार कळून आसता, गेस्टून आसता मोबायलार आनी म्हज्या दुवेक म्हणटा तुवें मोबायल आपडूंक नजो. म्हळें जाल्यार बेश्टेच आमी भुरग्यांक चिडयल्ले बरी जाता. देखून म्हज्या मोगाच्या बळबडीनो असली सूख ही आमी करता. कळीत गी. भुरग्यां मुखार गाळी दिवच्यो, भुरग्यां मुखार शिराप दिवचो, भुरग्यां मुखार ह्या जागा विशांत विरोध उलोवचें, भुरग्यां मुखार पवित्र सभे विरोध उलोवचें, भुरग्यां मुखार अधिकारा विरोध उलोवचें, गाळी शिराप पोसडें पुरा उलोवचें आनी भुरग्याच्या मोथींत आमी घालें जाल्यार त्या भुरग्याच्या नासाक आमी कारण जातले. आमी कारण जाता. दुसरें भुरग्यानो सांपावलो म्हणटा एफेसकारां बरोवन, भुरग्यानो तुमच्या आवय बापाय खाल जाया. तांणी सांगलेलें आयका. कित्याक तुमच्या बऱ्यापणा खातीर ती निस्वार्थीपणी सेवा दितात. परगांवांत आपले कुटुंबा जिवीत सांडून परगांवांत त्या रेवेर गळोवन त्या दगींत एकसूरपणांत जिवन कश्ट काडून वावंट काडून भुरग्यांच्या बरेपणाक धाडची आवय बापाय आसात. आनी व्हड जाल्या उपरांत भुरग्यांक म्हणटात ती तुवें म्हाका कांय दिवचें नाका पुता, तुवें म्हाका कांय दिवचें नाका, तुवें फकत तुमी बऱ्यान आसल्यार पुरो तितल्यांत आमचें मागणें आनी आमचें एक आशा म्हणून आवय बापाय म्हणटात. आदींच्या काळार आमच्या आवय बापायक तांची आस्त आनी बदीक तांचें सर्वस्व आसलें. देखून आस्त आनी बदकाच्या बरेपणा खातीर भुरग्यांक इस्काला धाडनासतना घरा रावयतालीं. पूण आधुनीक काळांत तशें न्ही. आधुनीक काळार हर एक आवय बापायक तांचे भुरग्यांच आस्त आनी बदेक आनी त्या भुरग्याच्या बरेपणा खातीर आपली आस्त बदेक घरदार विकूंक जाल्यार तयार आसात. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असल्या संदर्भार भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक तुमी मान दी जाय. तांणी सांगलेलें उतर आयकत जाय. तुमच्या बऱ्यापणा खातीर, तुमच्या हिता खातीर, तुमच्या बऱ्या फुडारा खातीर ताणें हें करचें जावन आसा म्हणलें सत. तुमी कितेंच विसरूंक नजो म्हणलें सत. देवाचें उतर आमकां दिता. सिरकाच्या ग्रंथ अध्याय 3 आमी वाचलें जाल्यार आवय बापायक बऱ्यान पळयता त्या पुताक वा दुवेक लांबावूंक मेळटलें, ताच्या भुरग्या उद्देशी तांकां संतोश मेळटलो. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जायते आवय बापाय ह्या भुरग्यांच्या उपद्रा वरवीं, ह्या भुरग्यांच्या कश्टां वरवीं वळवळोन आसात, रडोन आसात, दुखां गळोन आसात. जायते आवय बापाय म्हणून आसात ह्या पुताक ह्या दुवेक जल्म दिल्लें वेस्ट, जल्म दिवंक नजो आसलें.
ल्हानपणारच ताच्या तोंडाक सुन्याशें उदक सोडलें जाल्यार कितल्यागी बरें जातें म्हणून सांगची आवय बापाय ना आसात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. हे संदर्भात दोळे दांपया आमी. एक आवय बापाय जावन हांवें तडेपोटी म्हजी जबाबदारी पाळोवंक ना. एक पूत आनी धूव जावन म्हज्या आवय बापाय थंय हांव विश्वासान आनी माया मोगान जियोंक ना, मैपसान जियोंक ना, मान आनी गौरव दिवंक ना. हांवें सूख मागची गरज आसा. हांवें सूख मागची गरज आसा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. मोक्षणे मागची गरज आसा. मागा तुम्ही मोक्षणे. तुमच्या आवय बापायचें मन तुम्ही दुखयलां जाल्यार समेलकचें मोक्षणे मागा. तुमच्या भुरग्या मळाचें मन तुम्ही दुखयलां जाल्यार तांकां बेश्टें चिडोंक तुम्ही कारण जाल्यार मोक्षणे मागा. वेळ भरती जालो तुमच्या जिणी परिवर्तन असो. जेजू दिता उलो या वक्ता पदकाची दूख धरा. मोक्षणे मागा म्हणलो दैवीक थाळो तुमकां आयकता. सर्गीसो तू उमाळो बळोन येता. भावानी बहिणी तुम्ही मोक्षी तुम्ही बदल. तुमची जिणी बदला. पुतानो दुवानो भुरग्यानो तुमची जिवीत बदल. आवय बापाय मान दिवं ना देवाचे उपदेश पाळा. आवय बापायनो बदल. आवय बापायनो जर तर तुमच्या भुरग्यांक चिडोंक कारण जालें जाल्यार तुमच्या पदकाची दूख धरा. मोक्षणे मागा. नवें जिवीत जिवंक प्रयत्न करा. वेळ भरती जालो. वेळ भरती जालो सोम्या. आमच्या पदकाचे प्राजित करूंक पदकाचे मोक्षणे मागून तो वेळ भरतो जालो. तुझ्या उल्या पाळो दिवंक आमच्या पदकाचे मोक्षणे सोडूंक आमकां फोव कर सोम्या. जर तर आवय बापाय जावन म्हज्या भुरग्यांक हांव वायट देख दिल्या जाल्यार भुरग्यांक बेश्टें चिडोंक कारण जालां जाल्यार सोम्या आमी मोक्षणे मागता. आमकां संपूर्ण रितीन बक्षी सोम्या. एक पूत जावन एक धूव जावन जर तर म्हज्या आवयचे म्हज्या बापायचे मन आमी दुखयलां जाल्यार तांकां फावो तो मान आनी गौरव दिवना जाल्यार सोम्या ह्या वक्ता तुजे बदलचे मोक्षणे मागता. तुजे पवित्र रगत मुजेर शेणोवन म्हाका दुनितळ कर. तुजे सक्तेन म्हाका पवित्र कर. म्हज्या पदकांतल्यान मेकळो कर. म्हज्या पदकांतल्यान म्हाका सुटका दी. म्हज्या पदकांतल्यान म्हाका बचाव कर. म्हजे थंय समाधान संतोष वत बेसांव वच सोम्या. आवय बापाय मान दिवंक गौरव दिवंक म्हाका शिकय. म्हज्या भुरग्या बाळांक मनसुगेचें जिवीत जिवंक शबिदायेचें जिवीत जिवंक एक बापाय जावन आवय जावन हांवें पेसोडूंक म्हाका फोव कर सोम्या. जबाबदारेचे आवयपण जबाबदारेचे बापायपण म्हज्या भुरग्यां थंय दाखोवंक म्हाका फोव कर म्हूण मागता सोम्या. बक्षी सोम्या बक्षी म्हजें जिवीत बदलूंक आदार दी सोम्या. बदल जिणी म्हजी बदल. वेळ भरती जालो. जेजू दिता उलो दैविकता सोताळो. सर्गीसो उमाळो. मुगळ भावा भयणीनो आयच्या दिसा इगडी बर जेजू पळया. आयच्या दिसा आमी एक करूंक जाय जाल्लें सत जेजू आज आमकां दिता. जेजू म्हणटा कितें ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडा. तांकां आडयनाकात. जायते पोटी जायत्या आवय बापाय ल्हान भुरग्यांक जेजू सरसी येवंक सोडिनात. ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची जमत जाताना वाड्यांत जमत आसा जाल्यार आवय बापाय बायसर नेतात भुरग्याक हाडिनात. कित्याक आवय बापाय म्हणटात भुरग्याक शिकोवंक आसा. पूण ती भुरगीं शिकनात. आवय बापाय पाटी येता म्हणसर मोबायलार खेळून आसतात वा एकामेका डिशीम करनासतात. आज भुरग्यांक इगर्जेन दोतोन आसा पूण आवय बापाय म्हणटात दोतोन व्हडली न्ही रे. तुवें MBBS करचें व्हडलें.
तूं इंजिनियरींग करचें व्हडलें देखून तुका ट्युशनाक गेलां ट्युशनाक वच इगर्जेक वचोचें म्हूण ना. आज आवय बापूय म्हणटात तुका आयताराचे कोचिंग क्लासीक गेलां देखून आयताराचे मिसा वचोचें म्हूण ना, सक्रामेंत काणगेचें म्हूण ना, जेजूचे मास आनी रगत सेवेचें म्हूण ना, तो त्रियेक देवाचो आशिर्वाद तुजेर येचें म्हूण ना, देखून तूं बायसर कोचिंग क्लासीक वच. कोण म्हणटात? आवय बापूय म्हणटात. कोणाक? भुरग्यांक म्हणटात जेजू लागीं हाडूंक आवय बापायक नाका आनी भुरग्यांक वचूंक नाका. भुरग्यांक वचूंक नाका. हा रोगी बायसिद्दू हालू वैद कोट्टद्दू हालू. भुरग्या पिडेस्ताक जाय जाल्लें दूद धाकटेरान दिलें दूद उत्तू. भुरग्यांक इगर्जे वचोंक नाका. मोबायलार सकाळीं तो सान मुसो लोळो नासती जाल्यार पळय हांव इगर्जेक वेता मिसाचें बलिदान आयकता थंय देवाचें उतर आयकता म्हणून कितलीं भुरगीं मुखार येतात. हे नंत कित्याक तांकां देवाचें उतर आयकूंक नाका. तांकां शाहरुख खानाचें, हेमा मालिनीचें, माधुरी दीक्षितीचें आनी कोणाचें पुरा उतर आयकूंक जाय. तांकां देवाचें उतर बोर जाता. देखून आशिष चिंचलानी आनी जॉनी लिवर आनी कोण पळय कॉमेडी एक्टर्स आसात तांचें आयकूंक तांकां खुशी जाता. आमच्या भुरग्यांक फादऱ्या बसो शर्मा बोर जाता पूण पिक्चराचे हिरोचे डायलॉग बारीक खुशी दिता. देखून भुरग्यांक इगर्जेक घेवंक नाका, सोम्या घेवंक नाका. आनी जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आशिर्वाद घेवंक सोडा, तांकां बेसांव घेवंक सोडा. जिवीत तांचें नंदन जातालें, जिवीत तांचें बेसांवाचें जातालें. आज आमची भाव भयणी परगांवांत आसात जाल्यार जावं पुरो अमेरिकांत आसात, लंडनांत आसात, कॅनडांत आसात, न्यूझिलंडांत आसात, ऑस्ट्रेलियांत आसात, जपानांत आसात, गल्फांत आसात जाल्यार आज तांणी ल्हानपणार देवा थंय दाखयलेलो मोग. वळाक पांपाळें नातिल्लें, वळाक समकें नातिल्लें, हातान धरूंक सत्री नातिल्ली, पांयांक घालूंक वाणो नातिल्ल्यो, वचोंक बसां नातिल्लीं, पांय वाटेर पावसा भिजोन इगर्जे मिसां वेतालीं. कस्तांनी म्हणलें बरी भिजोन थंयसर इगर्जेन मिसां बसतालीं. इगर्जेन फॅनां नातिल्लीं, समागट्ट सावंड मायक नातिल्लें, समागट्ट आयक नातिल्लें जाल्यार देवाचें उतर आयकतालीं, भक्तीन कुमगार सेवतालीं, पाटी वेतालीं. देवान तांकां सांडून घालूंक ना. आज परगांवांत थंय हांगा पावून असल्या उद्द्यार पावल्यांत आनी बरें जिवीत जिवन आसात. कित्याक आमच्या मालगडी म्हणटाली मिसा वच रे, पाद्राबलाचे बेसांव माग रे, वचो म्हणून धाडटालीं. ती ट्युशन धाडांतलीं, ती इगर्जी धाडटालीं आनी पाद्राबाचें बेसांव काण घेतालीं, सक्रामेंताच्या जेजूचें बेसांव काण घेतालीं, कुमगार सेवतालीं. आज ती वाटेर पडोवंक नात, तांचें जिवीत नंदन जालां. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज भुरगीं कस्तून आसात. भुरगीं पळया कितलींशीं जाणां भुरगीं मोबायलाची गुलामां जाल्यांत. मोबायल नासल्यार तांकां जेवंक साथ दिना, मोबायल नासल्यार तांकां जेवंक साथ दिना. जेवताना मोबायल, जेवताना काना गुडद्यो घालून जेवतात. कितलें जेवतात तिंत नेणांत, कितलें खातात तिंत नेणांत, कितें खातात तेंत नेणांत. कितें केलें म्हूण दनपारां सांजेर विचारलें जाल्यार तांकां उडास ना. कित्याक म्हळ्यार कानान गुडद्यो दवरून डान्स कन केल्लें तांकां गुतूच ना काल गेला म्हणून. तसली परिस्थिती. आवय बापायचो संबंद ना, उलोवणें ना. उलयल्यार राग येता, अहंकार पडटात, खावंक गायले बरी येतात. कित्याक? मोबायलाचें एडिक्शन. मोबायला नाका जाल्लें पळयतात, नाका जाल्ले गेम्स खेळटात. आज कितलींशीं भुरगीं 10वीची जावंक पुरो, 20वीची जावंक पुरो हे पबजी तसले गेम खेळून जिवीत ओगडायलेले आसात, फैल जाल्लीं आसात. थोड्यांनी सुसायड केल्लें आसा. आनी भुरगीं आज रडोवन, आवय बापाय आज रडोवन दुखाच्या कोणांत विळापांत आसात. हे सर्व भुरग्यां खातीर मागची गरज आसा. आवय बापाय खातीर मागची गरज आसा. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक जेजू सरशी धाडा.
भुरग्यानो तुम्ही जेजू सरशी येया तुम्ही कष्ट नासात तुम्ही समस्यान वळवळ नासात येया तुम्ही कष्ट केले न्हू आनी वजन ववयतले न्हू हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो सोमी जेजू तुमकां आपयत आसा येया देखून म्हणजे मोगाच्या बाबडी न्हय भुरग्यांचें समर्पण करया जिणेच्या कश्टा वेळार विशाल म्हणलो दर्यो संवसार म्हणलो ह्यो विशाल दर्यो ह्या दर्यांत हर एक भुरगें आनी एक आवय बापूय एक दोन कशी समकता वारें वादळ म्हणली पिडा शिडा वारें वादळ म्हणली माध्यमाची थोडी लारां ह्या भुरग्याक अडसिताना ती बुडोवंक लागतात आनी संदर्भात जेजू म्हणटा तुम्ही चंचल जावचे न्ही तुम्ही कंगल जावचे न्ही हांव तुमचे सांगाता आसा तुमच्या लागीं हांव आसा तुम्ही म्हजे सरशी येया तुमकां हात धरना उखलतलो बुडोवंक सोडचो ना हांव तुमकां नाचोंक सोडचो ना तुमकां हांव बाचाव करतलो जिवीत दितलो समाधान दितलो तुमचे संकश्ट परिहार करतलो म्हणटा देखून एक गीत गायतना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमच्या हृदयाचेर दवरया निट्ट बसया आमी तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा थोडी म्हणूंक पुरो म्हजी भुरगीं व्हड जाल्या पूण तुमची भुरगीं व्हड जाल्या जावं पुरो तांची भुरगीं आसात थोडी म्हणूंक पुरो आमी उतर प्रायाची आसा थोडी भुरगीं म्हणूंक पुरो आमची आवय बापाय बरीं आसात सगळीं बरीं आसात पण तुमी एक ना एक दीस तुमच्या आवय बापाय दुखयला आवय बापाय न्हू तुमी तुमची जबाबदारी थोडे पडी पाळूंक ना हर एकली आवय बापाय आज कश्टोन आसात हर एकली भुरगीं आज कश्टोन आसात एका ना एक रितीचे समस्ये तुमच्या भुरग्यांतय आसात आनी हे सगळे सोम्या समर्पण दिया तुमच्या भुरग्यांचो उडास काडा तुमच्या आवय बापायचो उडास काडा आनी भक्तीन दोळे दांपोवन सोम्याक समर्पिया जिणेच्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रुसलोलो तोस सांभाळता सदा जिणेच्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रुसलोलो तोस सांभाळता सदा देखून भावा भयणी चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसतलो पोत पोऱ्या लागींच हांव तुज्या देखून भावा भयणी भुरग्यानो चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसतलो पोत पोऱ्या लागींच हांव तुज्या जिणेंतल्या कश्टा वेळार सोम्या ही भुरगीं कश्टोन आसात विविध संगतींनी मानसीक रितीन आनी कुडेच्या भलायकेच्या दृश्टेन ती कश्टोन आसात वत्तडान कश्टोन आसात शिकपाच्या वत्तडान कश्टोन आसात बनपासान वळवळन आसात मोग नासतना आवय बापायचो ती कश्टोन आसात आवय बापूय कश्टोन आसात भुरग्यांच्या कठीण उतरां वरवीं भुरग्यांच्या वायट साली समकणे वरवीं कश्टोन आसात संवसारांत जायते लारां जिवितान मारून आसात देवसार विविध पास मांडून ह्या भुरग्यांक वायट दिशेन ओडूंक पेसाडून आसात हे संदर्भार सोम्या तुमचो आमचो आदार तुमचे सकत तुजी कुर्साची सावळी आमकां देत दिता बोळ दिता भावा भयणीनो समर्पण दिया तुमच्या भुरग्यांक सोम्याक ताळणेंत सांप्रतना अनकाराच्या त्या पायसा कुर्साची
दाखयता सारकी दिशा ताळमेत सापडताना अंकाराच्या त्या पावसात उसाची सावळी ताजी दाखयता सारकी दिशा. देखून तू चंचल जाय नका, चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. आस्तोलो पोत पोरयान, लागींच हांव तुज्या. देखून भावा बहिणी भुरग्यानो, चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. आस्तोलो पोत पोरयान, लागींच हांव तुज्या. आस्तोलो पोत पोरयान, लगींच हांव तुज्या. हातो बऱ्या निरंतर स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. बोला मरा समया, हालेलुया 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 हालेलुया. पगड समया. हे सगळे भक्तिकांचे भरपूर आशीर्वाद घाल. तुझी गुणकरची देवी सगळ्यांच्या शिराशिरेनुळे तुझ्या पवित्र कशण कर. तुझ्या नावांत का बरे तुझ्या नावांत का गुणकर समया. सर भुरग्यांचे आशीर्वाद घाल. भुरग्यांना सांड वायदी की नंदी चुरू कायदी स्वस्ती कायदी वाईट शक्ती तांदका पैस्तव शकुनांत का वाडे समया. सर वाईट शक्ती ताव कोणे शक्ती ताव देवसाराच्या नाट्यात ताव नका आपण नका पैस कर समया. मुक्त कर समया. सुडकाला बाई सोडवडला बाई समया. नका आपण आणि गुणकर समया. आपण जेजो टच them, heal them, Lord. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah. जेजू सोम्या आमच्या देवा तू कसा वरदान तू कसा महिमा. जेजू सोम्या आमच्या देवा भुरग्याक आशीर्वादी लाना भुरग्यांक तुजे ससी हाडतां सोम्या आशीर्वादीत कर सुडकालाब कोस्तोनासच्या आमच्या भुरग्यांक सुडकालाब पीड गुणक बरी भलायकी लाभय साणवाय दितूं घेण्यान लाभय जिवीत तांचे नंदन कर. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या हात आमच्या तकलेचेर दवरया. पवित्रात्म्याची मजत मागया. ही पवित्रात्म्या देवान ये. तूं स्वादिक आत्मो तूं सताचो आत्मो तूं बाचावेचो आत्मो तूं सुटकेचो आत्मो तूं सत शिकोवचो आत्मो तूं देवान ये पवित्रात्म्या तुज्या येण्याचो अनुभव आमचेर साव दी. तुजी सकत आमच्या शिरांनी वळोवन दी. तुजी सकत आमच्या भुरग्यांचेर देवान येवं दी. तुजी जाणवायेची सकत तुजी धैर्याची सकत तुझ्या बळवंताची सकत आमच्या भुरग्याच्या देवान येवं दी. तुझ्या फळांनी आमच्या भुरग्यां नेठय.
तुझ्या देण्याने आमच्या भुरग्यांक बर तांचे जिवीत नंदन कर पवित्र आत्म्या स्वादिक आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. ह्या संदर्भात उदकाचो शिवो तुमचेर पडतलो. पवित्र आत्म्या तुमी भरतल्यात. विशेष करून पवित्र आत्म्याच्या हाती आमच्या भुरग्याक समर्पण दिवया. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीच तूं देवून ये. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या तुझे ते रावूंक ये. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीच तूं देवून ये. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे ते रावूंक ये. अनकराची मोडां म्हजेर मांडल्यान सोम्या. कश्टांच्या आवरांत आमची भुरगीं उपयोन आसात. ती थकल्यांत भरवशाची किरणां त्या भुरग्यांचेर तूं फांकय सोम्या. सगळींच्या बंदराक भुरग्यांनी शाबीत समकशें तांकां शेगुणांनी वाडय म्हूण मागता सोम्या. अंकाराची मोडां मुझेर मांडल्या. कश्टांच्या आवरांत उपयेवन थकला. भरवशा किरणां तूं उजवाड फांक. सर्गी बंदरा शाबीत व्हरून पाव. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीच तूं देवून ये. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे ते रावूंक ये. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगीच तूं देवून ये. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे ते रावूंक ये. हालेलुया हातुबार्या हालेलुया उला मारया आमी देवाक. हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्म्या देवान ये. या भुरग्यांचे देवान ये पवित्र आत्म्या. तुझी उन्नती देवी सगत या भुरग्यांचेर वळोवंक घे. तांकां तुज्या देण्यानी भरूंक घे. तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी नेटोवंक घे. पवित्र आत्म्या देवान ये. भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. तांच्या मुखले रावन तुका वाट दाखय पवित्र आत्म्या. तांच्या मुखले रावन तांकां संगाती. तांच्या पडले रावन तांचें संरक्षण कर. तांच्या वैरावर निरंतर आशिर्वाद लाभय. तुका जो महिमा तुका जो वरादान मोगलाप. हालेलुया हालेलुया हातुबार्या सगळी हातुबार निरंतर. हालेलुया 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 हर गान छेसो अगलाप छेसो स्तुति छेसो आराधन छेसो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या हातुबार्या सगळी देवान आमकां बरे हात दिल्यात. ह्या आतांनी जायत तो वावर केला. आनी जायत तो वावर करूंक आसा. देखून आमच्या हातुबार्या अर्गान तुका सुमियान जेजू. ओगळप तुका सुमियान जेजू. अर्गान तुका सुमियान जेजू. ओगळप तुका सुमियान जेजू. स्तुती तुका सुमियान जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुमियाचो आमी अनुभव केलो जाल्यार ताचे बेसांव आमी जोडलां जाल्यार जोरान ताका दळी बडया. जोरान प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमियाचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत हे देवडा सक्रामेंता. ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्या रिती आदाया. सोलवोन वेचा अस्कत विश्वा भावार्थाचे
जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीन वार्ता प्रार्थुया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फावो कर अशें आमच्या भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ शेगूण आनी वाडय सर वायट सक्तींत तांकां पयस दवर जाणवाय गिन्यान दिवन तांकां उदरगतेच्या पावंडा पावय अशें तुजें सवें सदांच रावोंक तुका तांणी भेटोवंक तुका तांणी मेळोवंक तुजे लागीं येवंक आनी तुजो आशिर्वाद निरंतर जोडूंक तांकां फावो कर म्हण आमी मागताव जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना बिराविया आमच्या तुबारिया सदैव जावं सोमयाचे नाव सदा सर्वदा सदैव जावं सोमयाचे नाव आता आणि सदा सदैव जावं सोमयाचे नाव आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा जाव सुमेचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाव सुमेचे नाव सदैव जावं सोमयाचे नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड निमाणे गीत आमी गावया आनी सक्रामेंताक नमान करया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया मोगाळ पुता सोवे हांव मोरली आशिर्वाद आमकां भगीन कृष्णाच्या कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमेन